नमस्कार. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या ह्या एपिसोडात आम्ही एका गोव्यातल्या एका इंटरेस्टिंग अशा तालुक्या भितर सध्या आसात. हो एपिसोड आमचो असोच इंटरेस्टिंग आसतलो अशी आमी अपेक्षा दवरपाक हरकत ना, कारण आमी आसात उत्तर गोंयांतल्या बार्देस तालुक्या भितर. आनी बार्देस तालुक्या भितर जवळ जवळ 6 ते 7 मतदारसंघ आसात आनी ह्या 7 मतदारसंघा भितर सध्या बरीच धगधग चालू आसा, बऱ्योच घडामोडी चालू आसात आनी इतले उमेदवार इंट्रेस्टेड उमेदवार सध्या ह्या तालुक्या भितर तयार जातात की लोकांकूय सध्या खूप अशी ऑप्शनां मेळपाक लागल्यात. कारण खुबश्यो म्हाका दिसता गोंयांत जितल्यो पार्टी आसात सगल्यो पार्टी बार्देस तालुक्याचेर चड लक्ष केंद्रीत करून आसात, कारण इच्छूक उमेदवारांची यादी ह्या तालुक्या भितर वाडतच आसा. आनी रिसंट डेवलपमेंट थिवी तालुक्या भितर आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. थिवी तालुक्यांतलो जो इच्छूक उमेदवार आसा किरण कांदोळकार हाणें एका रातीन आपली पार्टी गोवा फॉरवर्डांतल्यान बदलून तृणमूल काँग्रेसी भितर तो गेलो. गोवा फॉरवर्डांतल्या नेत्यां खातीर तो धक्कोच आशिल्लो अशें विजय सरदेसाय हाणेंय बी स्टेटमेंट केल्लो आसा. आमी सध्या आसात बार्देस तालुक्यांतल्या म्हापशें मतदारसंघान. हांगा बॅकग्रावंड पळयना फुडें तुमकां कळाच आसतलें. म्हापशें कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो देव बोडगेश्वर हें खूबच जागृत देवस्थान. सगळ्या म्हापशेकारांचो तो राखणदार आसा. खूब लोकांचो भावार्थ ह्या देवाचेर आसा. ह्या बोडगेश्वर देवळा कडेन आमी सध्या हांगा आसात आनी म्हापशें मतदारसंघान आमी आमची आतां भोंवडी सुरू करतली. बार्देस तालुक्यांतली मतदार राजा ही सिरीज लेडी स्पेशल ही सिरीज सध्या बार्देस तालुक्यान आसा आनी खूबच इंट्रेस्टिंग अश्यो आमकां प्रतिक्रिया हांगासरल्या बायलां कडच्यान निश्चितच मेळटल्यो. सुरवात करुया आमच्या म्हापशा मतदारसंघातल्या भोंवडेक. मतदार राजा लेडी स्पेशल प्रुडंट मिडिया. सध्या आमी पर्वरीच्यान म्हापशा वचपाच्या हायवेचेर आसा आनी उत्तर गोंयच्या बार्देस तालुक्या भितर आमी आसा. आनी तशें पळोवंक गेलें जाल्यार सध्या वचत थंय आमकां बॅनर वॉर दिसता. आतां हांगाच आमकां पळोवं येता की ह्या एकाच जाग्यार जवळ जवळ 3 काय 4 पक्षांचे बॅनर हांगा लायिल्ले आसा आनी येतल्या वतल्याची नजर ह्या बॅनरांचेर पडल्या शिवाय उरना. आनी निश्चितूच लोकांक हांगा सध्या खूब तरेची ऑप्शनां तयार जाल्लीं आसा. प्रत्येक पार्टीचे वेगवेगळे इच्छूक उमेदवार हांगा सध्या आपल्या बॅनर वॉर भितर सहभागी जातात आनी लोकांकूय हांगा खूब ऑप्शनां तयार जाल्लीं आसा. आमी मुद्दम हांगा पळोवया, कारण बार्देस तालुको हो सध्या मोस्ट हॅपनिंग असो तालुको आसा. आमी प्रवास आमचो चालूच दवरुया, मेळुया वेगवेगळ्या बायलां कडेन, उलोवया वेगवेगळ्या बायलां कडेन, जाणून घेवया तांची मतां, तांच्यो अपेक्षा. मतदार राजा लेडी स्पेशल प्रुडंट मिडिया. कितली वर्सां जाली तूं हांगा बसता? म्हाका आतां 25 वर्सां जाली भाजी विकता. आतां ह्या नव्या मार्केटान येयल्यार आमकां जास्त लोक भितर येयना मार्केटान. आमची भाजी थोडी फार उरता ती आमच्या आंगार येता, म्हणजे पयशे आमचे वाया वयता. भाजयेक आमकां मार्केटान गिरायक बरोबर जायना. सध्या मार्केटान कशें आसा तुमचें? मार्केटान आतां बरें आहा. आतां आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. मदीं मातशे प्रॉब्लेम आसलेले, कित्याक आमकां सामान दवरूंक दिनासलेले. आतां हा बरें, कित्याक आमी जोसो सांगिल्ले उपरांत आमकां सामान दवरपाक दिले आनी आतां कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका. आतां आमी आरामशीर धंदो करतात. हो जोशुआ मेळटा तुमकां उलय? मेळटा. ते फाटल्या दिसान ते मासाच्या शॉपाचे ओपनिंग आसलेले न्हू, तेन्ना मेळलेले. तेन्ना आमी येयलेले, ताका उलयले, त्याने आमचे सगळे सारके केले न्हू. तेन्ना आतां आमचे ओके आहा. आतां कांय प्रॉब्लेम ना. आतां सगळ्या लोकांक पळय भायर बसयल्यात, सगळे खंय खंय बसयल्यात, तांकां भितर हाडून बसोवंक जाय. गिरायक कांय जायना.
काय जातलें खंयच्या रस्त्यार आहात कोणाच्या घरा कडेन आहात आनीक कितें आहात घरा कडेन आहात ते प्रॉब्लेम नासता पूण खंयच्या रस्त्यांचेर बसयल्ले आहात पळय न्हू तांकां हाडून जाग्यार बसोवंक जाय तेन्ना हांगासर गिरायक आसतलें आनी पळय जागे कितके खाली आहात आपल्या जाग्यार हाडून तांकां बसोवंक जाय ना कोण बसा न्हू तांकां दुसऱ्याक काडून दिवंक जावो जागो तेन्ना मार्केट भरलेलें दिसतलें सारकें न्हू तेन्नाच भितर कोणूय येतलो कोविडान मातशें हें जालां न्हू रेट सामकी कमी आहा हय रेट सामकी कमी आहा हय आनी आदले भशेन तितलें बिजनस बरें जायना सरकाराक आतां कितलेंय मागलें मग सरकार आमकां काय तितलें कांय दिवंक शकना न्हू पूण हे पळय आतां बिजनस अशें डावन आहा मागीर घरांचे हाल जाता न्हू येवचे वयचे आतां 4 नग हाडले जाल्यार ते परतून घरा व्हरचे पडटा खपना आनी तेजेर सरकारान कितें सजमन करपाचें आमी काय फोर्स करूंक शकना आमकां अमकेंच दी म्हणून जे मिनिस्टर येता ते मिनिस्टर आतां वोट आमी बरो म्हणून मनीस दिवं आमकां पळयतलो म्हण निवडून हाडटा मागीर लास्टाक ते आमकां कोण पळयतना न्हू एकदां निवडून येयले म्हणटच ते मागीर आपल्याचेच हें करता जो आमकां पळयता पळय तसलो मनीस जाय न्हू ना बाजार कित्याक केला सरकारान हो बाजारान लोकांनी येवंक जाय नुस्तें व्हरोंक रस्त्यार बसलेल्यांक येनात ना आतां सगळ्याक रस्त्यार बसलो लोक आनी बाजारान गिरायक जायना आतां म्हापशेचो आमदार आसा पळय जोशुआ ताका तुमी सांगलें रस्त्यार ना आमी थंय वचोंक ना बाय सांगूंक ताका बाबुशाच्या चेड्याक आमी वचोंक ना बाबुसो तरी बाबडो येतालो करतलो तेजी आमकां हें ना तितलें म्हणून बरो ना बरो हा मनीस बरो तेणी आजून मेरेन बापाय फाटल्यान चलयला पूण बरें चलयला तेणी बाबुशाच्या चेड्यान कसलें कोणाक खटखट ना 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 आनी रस्त्यार बसतल्यांक मातशें तेणी काडूंक जाय कित्याक रस्त्यार बसले काय बाजारान लोक येयना बाबुशानूय बरें करून दाखयल्लें हांगा आनी तेज्या चेड्यानूय बरेंच केलां वायट करूंक ना अशें आमी आपयल्यार आमी गेले तेज्या फुड्यान आमकां कितें जाय म्हणल्यार तो दिता ना म्हणोना हो हेल्प कोत्ता आमकां पूण आतां ह्या दिसांनी मातशें धुवपाक मातशें त्रास जाता उदकाक लागून म्हणून मातशी घाण कशी येता मातशी बाजाराची आमी आतां नुस्तें हाडटाना आमचें घरचें आमकां गाडी हांगा लावपाक येना बाय पार्किंग सगळ्यांनी पाडायलां खंय लावपाचें आमी आनी थिंगा लायल्यान बेग काड म्हणटा बाय ना गाडी रावपाक सुवात ना बाय आमकां पार्किंगूच ना हांगासर गाडी रावपाक आमी पळय गाडी पार्किंग थिंगा लायताली तें बंद केलें सगलें सो ह्या 5 वर्सांक गोंय सरकारा कडलो तुमच्या आमदारा कडलो तुमचो अनुभव कसो आशिल्लो हे काय बरें ना बरें काय ना हय ओके डेव्हलपमेंट चेंजीस जाय हे 5 वर्सांक न्हू सेम हें नाका आमकां गव्हर्मेंट इन्क्रीज जायत आहा न्हू सगळे पेट्रोल आनी कितें कितें सगळें इन्क्रीज जायत आहा एवरी 2 weeks द पेट्रोल इज इन्क्रीजिंग रायट आतां न्यू पार्टीज येता रिसंटली TMC आयल्या आप आसा आतां रिसंटली गोवा स्वराज पार्टीच्या अंडर RG आतां इलेक्शनाची तयारी करता सो वॉट डू यू थिंक तांचो आतां रिसंट पॉलिटिकल रिजल्टा भितर तांचो कितलो इम्पॅक्ट आसतलो आतां आमकां जाय चेंजीस जालेले जाय न्हू कोण बरो कॅन्डिडेट मेळटा तो बरें करूंक शकता न्हू सो द बेस्ट वी प्रिफर एट प्रेझंट RG वी लायक टू हॅव तुमचें नांव म्हजें नांव समृद्धी धीर आनी म्हाका एक चलो आसा हांव सांगूंक शकता की हे कॅन्डिडेट जे येतात उबे रावतात इलेक्ट जातात ते आमी तेंच्या पासून खूब भावतेन म्हणजे अशें मागता की ते आमचे खातीर कितें करचें आमचे सोसायटी खातीर एन्ड बिईंग लायक इफ यू आर सिनियर सिटीजन ज्येश्ठ नागरीक आसता ते
अचूक जातलें कित्याक तांकां सगळे एक्सपिरियन्स आसता, अनुभव आसता, सगळ्यांची जाणीव आसता. दे कॅन रीच आउट, दे कॅन हेल्प, एसिस्टींग आसता तांकां सबन कॉपरेशन आसता आनी ते आमकां सगळे आमी गायड करता आमकां डेवलपमेंट जावपाक. तर हांव कितें म्हणटा की हे कोविडाक लागून जाल्लें पळय ते अनएम्प्लॉयमेंट खूबच जाला, ते आमकां अशें सुदारपाक जाय. तुका कितें फटको बसलो अनएम्प्लॉयमेंट? म्हजे कंपनीज बंद जाली, मातृभुमी, म्हजो बॉस गेलो बिहाराक, म्हणजे कंप्लिटली शटडावन जालें म्हजें ऑफीस. म्हणून आतां हांव अनएम्प्लॉयड आहा सद्या. कितें तरी प्रायवेट ट्युटर म्हणून सद्या चलयता म्हजे अशे ग्राहक. आनी हांव मागता की हे आतां स्किमी जे आयल्या थोडे थोडे कोविडाक लागून आतां स्किमी आयलेले 5,000 ते हांव मागता की सरकाराक ते आमकां लागू करचे, बऱ्या प्रकारे अशे स्किमी हाडून आमकां फुडें डेवलपमेंट प्रोग्रेस करचो आमचो नागरिकांचो, आमचे सॉल्व करचे प्रॉब्लम आमचे. आनी आमकां अशें हँड टू हँड रीच आउट करचें, म्हणजे अशें इलेक्शन जालें काय आसले आपले नागरीक थंय आपले जगता तशें न्ही, पण डे टू डे आमचे रुटीन आमचे तेणी सहकार्य करचें, आमचे शेड्यूल पळोवचें, कितके एम्प्लॉयड आसा, आमचे कितें प्रॉब्लम्स आसा. कशें आसा रिसंट जो आमदार आसा हांगासरलो जोशुआ डिसोजा, ताजो लोकां कडेन वोटर्सां कडेन अप्रोच कसो आसा? तो करता, पण तेज्या पेक्षा आनीक आमकां इम्प्रुवमेंट जाय पळय. आनी हांव मागता की तो कॅन्डिडेट जो आहा रिस्पॉन्सिबल आसचो, एकदम प्रामाणीक आसचो, रिचींग आउट टू पीपल टायम टू टायम, कीपींग इन कॉन्टॅक्ट वीथ देम एंड फॉरवर्डींग हीज व्यूज टू देम, to us also, and cooperating as a family with us, not as just as a candidate for the name's sake, as a family member to go hand in hand with us, hand in hand. आता रिसंट कशें आसा, आतां तुमी बार्देस तालुक्या भितर आसा तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां जनरली जर तूं बार्देस तालुक्या भितर पळयत जाल्यार खूब सद्या हॅपनिंग तालुका असो जाला. आनी ऑल ओवर गोवा सुद्दां तुवें जर पळयलें जाल्यार वेगवेगळे जे इंट्रस्टेड आमदार आसात, उमेदवार आसात, ते आतां ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन वता, त्या पार्टींतल्यान ह्या पार्टीन वता. सो त्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा? पार्टी चेंज आमकां काही ऑब्जेक्शन ना, फक्त आमकां जाय की तेंचे प्रतिसाद आसता पळय ते बरे आसचे आमच्या सिटिजन्स लोकां खातीर. ते काम आमच्या खातीर निवडून येतात, आमच्या खातीर ताणें कितें करपाचें अशें म्हाका दिसता, बाळगता तेंच्यांनी. हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमचे कामां करची, अशें आमकां अशेंच लॅगींग बिहायंड दवरची न्हू. तुमकां कितें दिसता की जेन्ना तुमी वोट करपाक वतली काय तुमी पार्टीक पळोवन वोट करतली काय कॅन्डिडेटाक पळोवन वोट करतली? कॅन्डिडेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, पार्टी इज नॉट इम्पॉर्टंट. पार्टी कम्स फॉल्स रायजीस अप, ते आमचे सद्या आसा, ते रुटीन आसाच. पण कॅन्डिडेट समज कॅन्डिडेट सक्षम ना, तोच अनसॅटिस्फाय आमकां करता जाल्यार ते पार्टी इज अनट्रस्टेबल आनी अनअवेलेबल म्हाका अशें दिसता. First point is the roads are very bad. The road is not level, up, down. There is a possibility of a person meeting with an accident when the roads are uneven, not uneven. Yeah. And second point is lot of potholes which are not covered till today. You go to Anju now, there are lots of potholes. The second point is there is no proper drainage system. There is no garbage collection is very bad. Okay. And no proper electricity. Sometimes we don't have electricity for hours to care. When you call the department, they don't even pick up the call. We need somebody who will, as I have seen, I'm not this, but BJP and Congress have done nothing. Especially BJP. They have made a total mess of everything in Goa. From A to Z, I don't have to mention to you. From government offices to the higher authorities. You go to the government offices, there is no cooperation. The person who is in charge, you will never find him on. And even if you keep calling and asking, they start abusing you. I said I will do it. It's like that. Okay. So कशा पद्धतीचो कॅन्डिडेट जाय तुमकां आतां म्हापसा? As for me, I want Manoj Parab. Okay.
He has really worked for Goa. So there are many parties We which don't are want trying to. outside parties to come and go into Goa and rule us. Okay. We are not. We were not like this when the Portuguese rule. Of course, I was not born in the Portuguese time, but we were not like this when we were in the Portuguese rule. There was nothing like this. Still, I feel the Portuguese rule, what the Portuguese had done is still going on to a certain extent. But why do the outsiders come here and try to dominate us? So do you think they party change karta in the interest of the voters or For their own benefit. okay. They have made crores of rupees. We lay people are suffering here today. Not to go far, I get this housewife pension. September 3rd or 8th I got. After that, October I did not get. I got it, September I got of August. Or September I got now 1500. That is not sufficient for a month. Okay, I think that day Manoj also spoke for that Azad Maidan. What is that 1500 sufficient for? It is not sufficient for a month. And I, being a single mother, I find it very difficult, Radhika. Let me be open enough. Yeah. I find it very difficult. Okay. So तुमका full support करते मध्ये सांग. Yeah. See, give jobs to the Goans. Why are the outsiders coming here? आता गव्हर्नमेंटान डिक्लेअर केला की 10,000 जॉब्स आता ते रिक्रुटमेंट जातलो म्हणून. सो तुमका कितें दिसता की जॉब दिता आसतना गव्हर्नमेंटान कितें क्रायटेरिया पळोवचे? Whatever the person's skills are, they should give them a job. Or make something where they can help to earn their living. Okay. Which the other governments are not doing. Okay. I don't know how far I am right, if I am right or wrong, but this is my opinion. सो सांगचें म्हणल्यार कितें हें 30 वर्सां जाल्या पर्यंत तेन्ना सावन हें ओवरफ्लोईंग सुवेरेज जाता ड्रेनेज सारकी ना बिल्डराची साफ कोत्ता परत ओवरफ्लोईंग जाता बट टू स्टॉप दीस आय हॅव कंप्लेन मेनी टायम्स द हेल्थ डिपार्टमेंट बट ते इग्नोर कोत्तात ते एक्शन घेता म्हणजे इन्स्पेक्शन कोत्ता आनी एक्शन घेयना हेजेर societyचेर and it is in such a bad situation that rats, mosquitoes, all are here. So रोग जावपाची शक्यता. And there is one lady who expired with cancer also. I will not mention. Plus another lady expired by cancer who was staying here. And recently now another boy from this first floor flat from Skylark Apartments, he's also undergoing the cancer treatment in Bombay. Okay. He was living right in this. हय सो तुमी इतली वर्सां जाली आतां म्हापसान रावता ओके सो हे तुमचे प्रॉब्लेम तुमी आतां आमकां सांगिल्लेच आसा ऑलरेडी सो इतली वर्सां तुमी म्हापसान रावता म्हापसा भितर तुमकां इतली वर्सां कितें डेव्हलपमेंट दिसता आनी आतां आनीक कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हाका फर्स्ट म्हणल्यार म्हाका डेव्हलपमेंट जाय हायजीन गार्बेज अवेरनेस दॅट पीपल I can't blame all the time the municipality. The people should come together, get together and settle this problem. Each one should decompose, means separate dry and wet. They should keep their garbage bins at their door so that dogs will not... म्हणजे इन शॉर्ट गार्बेज सेग्रिगेशन व्यवस्थित जावपाक जाय व्यवस्थित जावपाक जाय आनी हिंगा कोत्ता सायडीक ओके तरी हिंगा आहा स्कॅटर्ड कांय डेव्हलपमेंट जायना मुन्सिपालिटी येता सारके सान्य मारना But there is one, our MLA is there, Joshua. His father also helped in many ways, try to settle this problem. Okay. But it was just left pending and he also passed away. Sorry to say. But now Joshua is trying his level best to see the development of the roads, garbage, and all these things near this area, court area, even parking. Okay. So I thank him for that,
for coming forward. ओके. सो आतां तुमी जेन्ना इलेक्शनाक वतली, वोट करपाक वतली, तेन्ना तुमकां आतां फुडें तुमचो जो आमदार जावपाक जाय म्हापसाचो, सो कशा पद्दतीचो आमदार तुमकां जाय? म्हाका जायो एक आमच्या गोंयांत जे पयलें आसलोलें निवड, नितळ आनी निर्मळ आसलोलें, जे म्हज्या भुरग्यापणांत हांवें पळयलां, ते भाशेन म्हाका परत जावंक जाय. हय, म्हज्या भुरग्यांक. आनी 20 वर्सां जालीं हांव म्हातारीच जालें, उलोवन उलोवन तांचे फाटल्यान धांवन पंचायत वो म्युनिसिपालिटी क्लीन, स्वीप, and even the people who are neglecting all these things, garbage and all, throwing here and there, dogs are scattered here and there, the garbage around, and mosquitoes and all this disease right near the health department. I'm so sorry, that is, I'm so helpless. Staying in the health department today, I'm facing this foul smell. Number of times I've given application. But the inspection is done by the authorities, action is not taken. I'm so sorry, feeling very sad to say this. And this senior citizen time has come. I'm already 64, and this still is not cleared. Same issue I'm facing. ओके. सो तुमकां दिसता, तुमची अपेक्षा आसा की जो नवो आमदार आतां निवडूंक येतलो ताणें हे प्रॉब्लेम तुमचे सॉल्व करचे? आतां कोणूय येवं, बट बरो येवंक जायो, जो मनशान कितें जाय तें निवडसाण, कितें डेवलपमेंट जाय तें सगळे लोकांक हे वाड्यार, मेनली हे वाड्यार आल्तीन कोट एरिया, ते जावंक जाय म्हज्या लायफान. हांवें काँग्रेस आतां म्हूण काँग्रेसाकूय दिलें म्हाजें वोट, कितेंय म्हाका बरें जातलें म्हणून म्हाजे गोंयांत, आनी BJPकूय दिलें. पूण तातूंतले एकूय मनशान म्हाका हेल्प करूंक ना, आनी आपाकूय दिलें. सांगचें म्हणल्यार आपाक तें हांवें कामूय केलें, त्या अन्न हजारी ट्राय, खूब दोंगर चोडले, दोंगर सांबाळ म्हणून कचरो इश्यू सगळें हांवें केलें, झगडल्यो, कंप्लेनां दिलीं हेल्थान डिपार्टमेंटान, आनी मिनिस्टर पारेकर आसतना आनी पंचायतान पसून तेंचे लागीं झगडलें हांवें गोंयचे पासत टू सेव गोवा, बिकॉज आय लव माय गोवा. आय एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर. माय फॅमिली ओरिजिनली Portuguese from Goa. So that is the way I love, and that's why I fought. But till now, I have no trust in anyone. I trust in my Lord, and whoever is coming, new party, I should go forward, and I should see them change. Okay. What the people, mostly main Goan people, wishes to be like Goa. तुमचो सरकारा कडेन, तुमच्या आमदारा कडेन अनुभव कसो आशिल्लो? अनुभव म्हटल्यार गार्बेज ते येत आहा. There is no this thing for garbage, like everybody is coming and dumping here garbage. Another thing is in front of our house, and there is no, like you can see there outside, the cleanliness is not there, grass is growing, everything. And the other day, some days back, there was this tower which you can see here in Trimurti Hotel there. Transformer of the tower has been burned. There was a big bomb, and it was a big, huge fire. And there are gas there in our place. And we were so scared, we were so nervous when this thing happened. And, we called the fire brigade. And the fire brigade came. There was no place for them to remove the pipe from that area there. No access for the place. But then when we bought this thing, we had to put the pipe this side and put off the flame which was coming. They put off the electric department. Okay. So the electricity department, because they put off the electricity, the fire subdued. Okay. Otherwise it would have spread. We don't know why the building would have caught fire, because the owners of the building are not staying here. Okay. So तुमचे कितें आता We have filed a complaint. Okay. We filed a complaint with the municipality. These are all the letters filed with different authorities. Okay. But so far no action. Now the PWD came here and inspected this place. He said this connection which is there is illegal. You cannot take electricity connection through your compound. Okay. It should and the poles. Wires are dangling here. It is looking so rubbish. See all the wires here. You can. Yes, there are issues जे तुमका आता आसा because of that tower. तुम्ही
लोकल MLA जोशुआ जो आसा ताका सांगलेले No, the Kandolkarak सांगलेले. He was here at the site. Sundar Kandolkar. He was there at the site. Okay. So he also said, I will take up the issue, but so far no action has been taken. Okay. So आता तुम्ही जेन्ना आता वोट करपाक वतली नेक्स्ट इलेक्शन. Yes. So तुमचे कितें विचार करून वतली? What will be your See, there are so many things what we have seen. Basically, we find there is one good this thing. We have to search for a good candidate who can work for Goa. मतदार राजा लेडीज स्पेशलांतलो बार्देस तालुक्यांतलो प्रवास आता शिवोले ह्या मतदारसंघा भितर पाविल्लो आसा. आमी सध्या हांगा शिवोले हांगासरल्या ह्या चर्ची कडेन हांगा उबी आसात. शिवोलेचो हो प्रवास आता खरें म्हणल्यार हो मतदारसंघ खूबच सध्या धगधगतो विशय जाल्लो आसा. कारण शिवोलेच्या नागरिकांनी आपली मॅन्डेट फाटल्या 10 वर्सांक बदलत दवरिल्ली आसा. दयानंद मांद्रेकार हांच्या पासून मागीर तांणी गोवा फॉरवर्डचो विनोद पालयेकार हांकां चान्स दिवन पळयल्लो आसा. आनी आतां सध्या हांगा तरेकवार उमेदवार शिवोले मतदारसंघांतल्यान उबे रावपाक इच्छूक आसात. मायकल लोबो हांची बायल डिलायला लोबो ही लेगीत हांगा शिवोलेच्यान आपलें नशीब आजमावपाक इच्छूक आसा. आमी शिवोलेच्या बायलां कडेन या जाणून घेवया तांची मतां तांच्यो अपेक्षा. कारण डिलायला लोबो हिवूय बी तांचीच रिप्रेझेंटेटिव्ह बायलांचीच रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून ह्या मतदारसंघांतल्यान विधानसभेचें प्रतिनिधित्व करपाक सोदता. शिवोले भितर आमी हांगा प्रवास सुरू करुया. मेळुया शिवोलेच्या बायलां कडेन जाणून घेवया तांच्यो अपेक्षा तांची मतां. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडिया. सध्या आमी शिवोले मतदारसंघातल्या मारना ह्या वाड्यार सध्या आमी आसा. आनी हांगासरली अशी बायलां हांगा खूब जाणां बायलां आमच्या मदीं सध्या उपस्थित आसा. आनी आमी जाणून घेवया कारण शिवोले हो खूब असो ज्या शिवोलेक खूब फावटी रिप्रेझेंटेशन मेळिल्लें आसा एसेंब्ली भितर. मांद्रेकार दयानंद मांद्रेकार हाणें शिवोलेच्या रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा. तशेंच ताणें मंत्रीपदूय भुशयिल्लें. ताच्या नंतर शिवोले गोवा फॉरवर्डाचो विनोद पालयेकर हो गोवा फॉरवर्डांतल्यान शिवोलेचो आमदार जालो. आनी आतां सध्या शिवोले भितर खूब इच्छूक अशे उमेदवार तयार जाल्ले आसा. हांगा शिवोलेची जनता शिवोलेची बायलां हांगा आमच्या मदीं उपस्थित आसा. ह्या सगळ्या बायलां कडेन उलोवया जाणून घेवया तांचें कितें मत आसा ह्या इलेक्शनाक. ज्या इलेक्शनाक खूब म्हत्व प्राप्त जाल्लें आसा. शिवोलेच्या ह्या बायलां कडेन उलोवया जाणून घेवया तांची मतां. सध्या म्हाका सांग तूं शिवोले भितर आसा आतां ह्या 5 वर्सांक तुमकां कितें अनुभव आसा? इतलीं वर्सां तुमी आतां शिवोले रावता. तुमच्या आमदारा कडल्यान कितें अनुभव मेळ्ळा तुमकां आनी तुमच्या सरकारा कडल्यान कितें अनुभव आसा? हांव आतां हांगासर रावता म्हणल्यार कांयच शिवोले आमकां कांयच डेवलपमेंट कसलेंच जावंक ना. आनी आमच्या आहा सुवात्यो आहा बिल्डिंग्यो येवन सुवात्यो सगल्यो पिड्यार करून उडयल्या. इकता सुवाते बिल्डर घेतात. आमचे लागीं तितली पोस ना ते सुवाती घेवन आमी घरां बांदतल्यो आनी आमच्या भुरग्यांक दवरतल्यो. आमचे लागीं गोडा ना ते. आनी आमकां कोण विचारीय ना येवन तुमकां कितें हेल्प जाय. कोरोना वखदार आमी आमच्या हांगासर रेड झोन जालें सगल्या जाणांक कोरोना कोणेन आमकां येवन विचारूंक ना.
तुमकां कितें पालेकराचें जाल्यार आमी तोंडूच पळोवंक ना. ताका आमी निवडून हाडलो, मांद्रेकाराक हाडलो, मांद्रेकारान आमचें कांय करूंक ना, पालेकाराक हाडलो तेणेन आमचें कांय करूंक ना. आनी ह्या फुडेंय दिसता की होपूच ना आमकां ते आमचें कितें कोत्तलें म्हणून. कित्याक आमकां उदक ना, उदकाचे आमकां कितले हाल काडचे पडले. पायपां घालतात रस्त्याक, रस्ते फोडटात सगळे. रस्ते म्हाका दिसता 5 वर्सां जालीं रस्त्याक कितें ते घालूंकूच ना. आतां हो आमदार उलयलो, हांव खड्डे सगळे भरून काडटलो 1 तारखेच्यान. तेणें काडले नांवांक थोडे. आतां ते 2 पावस पडले ते व्हांवून गेले. खंय आहा कांय ना. आमची बेणां, आमची जाणटी बिणटी, आमची नेबर आहा इतली शीक आहा. फाटल्या दिसांनी तिका व्हरतले जाल्यार आमकां येयल्ल्या दिसा तिका एम्बुलन्स हाडून व्हरची पडटाली. कित्याक घोडटा ती हाडटली, गरीब बाबडो खंयच्यान हाडटलो. रस्त्याक लागून तिका बेणाचे तिचे प्रॉब्लेम जालो. तिका बेणां आपटून तिका आमी व्हरता हाडटा. एम्बुलन्सीन येयल्ले फावटी 2-2 हजार रुपया एम्बुलन्सीक दिवंक जाय. गाडयेन वतले जाल्यार जायना व्हरपाक. हांगा जाणटी कितलीं शीक पडटात, कितें पडटा हे हांगासरल्यान व्हरतली जाल्यार तांकां भायर काडूंक पासून भिरांत दिसता. कित्याक पालयेकार आतां सद्या हांगासरलो आमदार पालयेकार आमदार आहा म्हणून जाणा इतलें. तेचें तोंड पासून पळोवंक ना केन्ना. तो नांवांक जाला. आनी तो जाला जाल्यार आपले सगळे आमदार जाल्यार आपली बोल्सां भरूंक. आमचे पासत हांगासर कोण ना. आमचे दोंगर कोबार केले तेंच्यांनी, आमची शेतां बाटां सगळीं कोबार केलीं तेंच्यांनी. आतां बिल्डींग आमकां हांगासर आतां जाय, आमकां हांगा कोण सुवातेर आमी बिल्डिंगे बांदूंक दिवच्यो ना. आमकां नाका आमच्या वाड्यार बिल्डिंग्यो जालेल्यो आनी सुवात्यो इकून बिल्डिंग्यो येतात. आमच्या भुरग्यांक कितें दोत्तल्यो आमी तांकां बिल्डिंग्यो तुमकां आतां जो वोट करपाक तुमी आतां सगळीं जाणां जेन्ना वतलीं तेन्ना कितें मतीन धरून वतलीं वोट करपाक? आमकां जाय मेन आमकां जाय आमचे दोंगर कातरलेले नाका. आमचे दोंगर आमकां राखोंक जाय. हांगासर बिल्डिंग्यो येयलेल्यो नाका. आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करूंक जावो आमचो. येयलेले 4 दीस 5 दीस रस्त्याचो आनी आमकां हे बिल्डिंग्स एक ते पळय तुमकां तुमच्यान ताकूं येता. एका बाटाक एक आमचें घर सोडून दुसऱ्या बाटान बिल्डींग कोण बांदता खबर ना, हुंयचो येयला कांय खबर ना. सो कोणूय येता कोण अरे हांगासर लोक रावता म्हणटकीर मातशें तरी नॉलेज आसूंक जाय. ओके आपल्या शेजाऱ्याक बिल्डींग येता वो कितें येता, कोण येता साफ कोत्ता. कोणें सांगलां साफ कर, सरान सांगलां हुंय हा सर ना सर हा सांगप आसता. आनी परमिशन आसूंक जाय कातरपाक. आमी 2 दीस जाले क्वेश्चन केले, ते व्हडले मिशीन हाडलां आनी बारीक झाडां काडटलो जाल्यार मिशीन नाका न्हू. मिशिनांचे आवाज केदे व्हडल्यान आनी ते दिसताना खंयच्या टायमार मिशीन यूज करूं. मिशिनान सगलीं झाडां कातरल्यान थिंगासर. सो आतां न्ही आमच्या मागीर फुडें आमचे आतां भुरगीं आहात, भुरग्यांची भुरगीं जातलीं. कितें आहा शोलेन कांय ना. एक टायम शोले हे आहले सगळी ग्रिनरी आहली, पूण हे आमदार येवन वॉर्ड मेंबर येवन कांयच फायदो ना. मागीर पंचायत कित्याक जाय आमकां? आमचे तर प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जायना, पंचायतीचो आमकां उपयोग ना न्हू. मांद्रेकार जेन्ना आशिल्लो मंत्री म्हणून फाटीं दयानंद मांद्रेकार ताणें कितें डेव्हलपमेंट केल्लो शिवोले? मांद्रेकारानूय कांयच करूंक ना. मांद्रेकार कोण ह्या 25 वर्सांक कोणेनूच कांय करूंक ना. कांयच करूंक ना. आमच्या तिनूय वाड्यांनी कोणेच कितेंच करूंक ना. तो मांद्रेकार जावं तो विनोद पालयेकार जावं कांयच करूंक ना. आनी वयल्यान जाल्यार आमचे सगळे हिंगासर सगळे बाटां घेतलेलीं आहात. कोण ना ते खंय रावतात थिंगासर पळय ग्रिनरी आहा आनी आमचे थिंगासर कांयच ना. आमी लोक येता आनी वयता म्हणटा एक टायम हो आहलो तुमची ग्रिनरी इतली दिसताली, हें आहलें कितलें बरें थोणाय आसताली, आतां ना. सो आतां तुमी कितें डिसायड केला? तुमकां आतां कशा पद्दतीचो तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह विधानसभेन जाय? हो आमदार जाय की आमचें आयकतलो. तो आमकां हें करचो ना. तो आमकां आमी ताका सांगूंक जाय जे परी तो करतलो आमकां जाय तशें. कित्याक तो आमकां हे बिल्डिंग्स येता ते नाकात आमच्या गांवांत. आमचो गांव आहा तो आमकां गांवांत रावंक जाय. आमकां सिटी करूंक नाका. आमी एकदम खुशाल आहा न्ही हिंगासर, पूण आमकां हे बिल्डिंग्स येयलेले नाका. बिल्डिंग्स येता ते आमच्या गोंयकारां कडेन आमच्या ह्या लोकां कडेन पयशे ना इतले घेवपाक. आमी हिंगा शेतान वयतालीं पयलीं हें करतालीं, आतां ते कांयच ना. तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन केन्ना आमदाराक सांगलें ना? आमदारीकडे दिसत ना. आमदार नको शिवोले रस्तो आहा म्हणून मान्य नको. कोत्ता सगळे म्हणला कोत्ता म्हणून सांगला पूण करिना. मांद्रेकारान आपापल्या त्याच्या जातीच्या लोकांक सगळ्यांक कामां दिली. आमच्या भुरग्याक एक क्रिस्तांव भुरग्याक काम दिवंक ना. केन्ना आमी आयकोंक पण केन्ना एक क्रिस्तांव भुरग्याक तेणें व्हरोन दवरला. एमपीटीन आनी कितें सगळ्यांक कामाक लायलो. कोणें लायला? मांद्रेकारान लायला. पालयेकारान
पालयेकरान आमकां कितें केलां आतां रस्ते केला आमच्या रस्त्यांक पाड पडल्या हांगा वणे पडल्या पालयेकराचो रस्तो पळय तूं इतो रस्तो आहा तिकडे काय बरो रस्तो दिसता तिकडल्यान गेल्या तानबूक निवता गुड्यान वयता पळय तो आपल्या घरा कडलो काय बरो रस्तो आहा आमचो केला आमकां तेणेन कितें दिलां दुसरी पळय आतां म्हारगाय बाय खी म्हारगाय पावल्या म्हारगाय फुडें आमच्यान हे दीस काडूंक जायना कोण आमकां दितलो सांग टामाटां जालीं 100 रुपया किलो टामाट खांक पयतान भिरांत दिसता फकत रेशनाचे तांदूळ धाडले गव्हर्मेंटान आमकां म्हणून जायना फकत ते तांदूळ कितलेच आमी जेयतले तांदूळ कोडी नाका नुस्तें नाका पयसो ना आमचे कडेन आमकां दोगी तिगे आहले दुवो काजार करून दिली चेडो ना म्हाका कोण पळयता आमकां ते 2000 येता पळय तेचेर आमी जियेतात आमकां जाय उदकाक लागून मरण बाय हांव वर्सां म्हाजी धोंपरां कबार केल्यान धोंपरां रिप्लेसमेंट केल्यान राती रात न्हिदतालीं आनी आतां हांवें 2-3 टांकयो घातलेल्या खाला उदक येता तेंय धड उदक आमकां येना रस्तो ना उदक ना लायट पालवता लायटीक कोण बरो पळयतलो मनीस ना त्या रस्त्याकाराक तेजे हाडलो 9 पावटी बाय हांवें हाडलो वांडो घालून घालून तो बुराक सारको कोत्ता रडांक येतालें पळयल्यार तो म्हणटा वांडोच जायो पायल वांडो जायो म्हणटा व्हडले मेन पायप आमचे फुटलेले थिंगासर 15 दीस 20 दीस ते व्हांवता उदक तो कितें कोत्ता मातयेचें उदीक आमकां पियोंक आनी तो सोदून हाडटा बाटांनी वयता ते पॅरागॉन वांडो वांडेचो कुडको हाडटा जॉयंट मारता रातीक उदक येता जॉयंट सुट्टा सांगल्यार सांगता कितें जाणाय तुमी वचात म्हणून सांगता सांगले वॉर्ड मेंबर म्हणटा धाडला सांगला वॉर्ड मेंबर हा तो एक दीस येवंक ना बाबा तुमी आहान ओ ना आतां ते गटर्स बांदल्या वॉर्ड मेंबरान येवन पळोवंक जाय न्हू ते बाबा सारके बांदल्या कोणाचे प्रॉब्लेम हा कोणाचे इश्यूज हा तुवें पयलें आमचे कडल्यान फीडबॅक ओ कितें तरी घेवंक जाय न्हू तूं घरा बसताय आनी सांगताय धाडला आपणेन कामदाराक तुवें पळयलाय तो कोत्ता ना तो मागीर तुमच्या मागीर आमकां पंचायतीचो फायदोच ना आमचे तर आमी हांकां निवडून हाडलेले टू रिप्रेझेंटर्स बट तेमी तशें करिनात तेमी तेमकां जाय पळय तशें कोत्तात तर आमकां फायदो ना आनी आतां स्पेशली तेणें तुका हांव आतां दाखोवंक शकता उदक खंयसान फुटला गटरांतल्यान उदक फुटलेलें रस्त्या वयल्यान गटरांतल्यान व्हांवता आतां पयल्या रस्त्या वयल्यान व्हांवताले न्हू फुटोन आतां ते गटर तो गटरवालो ना सारकें करूंक ना मातशें पॅच मारले म्हणून कामां जायना दोनी येयना तो पळोवपाक कोणाचो म्हाजेय पायप फुटलेले न्हू तेन्ना येयना तो आमी कितली कंप्लेनां केली हांवें सुद्दां केली कंप्लेनां पूण तूं येयत ना उदीक आमकां इतले फाटले दिसांनी उदकाक प्रॉब्लेम जाल्या एक दीस तुमकां कितें तुमकां कोण न्यू फेस जाय सांगशी ओले आमकां हो किशोर न्हू हांगासर उदकाचे नाका जाय पूण आमकां होले भाटां आमची नागोवन खाता तोहले नाका हे आमचे कोणाचे दोय आमच्या भाटांचेर हा आमचो गांव सांबाळता पळय तोहलो आमदार आमकां जाय नाजाल्यार आमी इलेक्शनाकूच वचना तेमकां तर अहें हा की आमची भाटां खावपाची हा आमचे सगळे कोबार करपाचो हा गांव जाल्यार उदीक बरें तें आमच्या वाड्यान येत ना जाल्यार आनी येयले पासून जाल्यार आमी तांकां धांवडान घालतली आमचे पयले गांव आमकां सांबाळपाक जाय कित्याक हेमकां निवडून हाडलेले हे निवडून हाडलेले कांय करीत नात मागीर आमी हातीन आमचे कोचें पडलें ना Even if we complain to them, they take no action. There was one construction coming there. I complained. The panchayat, they didn't do anything. Went to the town, what is that? TCP. They promised to come for an inspection, which they didn't. And I went again. I met the joint, chief town planner. And in front of that chief town planner, the Savant, he promised to come on a Wednesday, which till today he hasn't come. The construction is going on. And what at the cost of others, that person has encroached the other property. There was a passage like for the people to pass down. That he has encroached. And the panchayat did nothing. When I asked the panch, he's telling me, no, we won't issue them if they have done it illegally and not complied with the rules and regulations, we will not give them the occupancy certificate. I said, where does the occupancy come? First, you don't allow him to construct, no? And secondly, what they did, we had electricity, 2 poles, we paid for the poles. And we had wires drawn from the main line there. Then one accident took place, that thing broke. But ever since then, we were given this connection to the poles through the other pole. And now one mango tree, one branch broke. And the wires, they sagged.
So these electricity department, they removed those wires. It was their duty to reinstate them, which they didn't. Okay. And now they have given us connection on a service wire, 100 meters plus to our house. And for that reason, we can't get a 3-phase connection. All these illegalities, why only to satisfy the this of the builders? आता तुमीच पळयात हें पळय कसलें डिस्ट्रक्शन करून दवरला पळय तें एका एनवायरमेंट पळय कशें आमचें डिस्ट्रॉय करून दवरलां असलें आमकां नाका. आमकां जाय आमची ही ग्रिनरी प्रिजर्व करपाक. हें पळय हें सगळें डिस्ट्रक्शन हें आतां वयल्यानूय साफ करपाचें आहा. हे पळय हे सगळी एरिया ही आतां बिल्डरान घेतल्या आनीक मातशें 2 फुडें वचत थिंगासोरूय सगळें कातरून आख्खे डिस्ट्रॉय केला. आमकां हें आमकां नाकात आमच्या गांवांत. 2 म्हयने आहा म्हटल्यार हो धंदो चल्ला तेंचो. एकार एक आतां वोटींग आहा न्हू ते जाणात मागीर खांक मेवचें ना म्हणून ते आतांच खांक सोदतात. ही बिल्डिंगां नासतनाच आमकां उदक मेळना आनी लायटी मेळना आनी बिल्डिंगां जाली म्हणटा आमकां खंयचें मेवतलें बाय तूं म्हाका सांग. आमचो गांव आमकां हो जालोलो नाका. आमकां सगळें आमचे पयलें आसलेलें तेंच जाय. आतां शेवले तो येयला तेणें आपलें चोरून सगळें कोबार केलां तेणें तो आतां आमचे शेवले चोरूंक येयला. आतां बायलांनी आपूण कितें करपाचें मोतीन आहा तेजें आमी नको पूण आमी तेका चोरूंक दिवच्यो ना. हाडून हाडून वतयतात लोकांक हजारांनी दुडू दितात पूण ते दुडू दितात त्या दुडवांचो तुमी उपेग लोकांचो पळोवंक जाय. दुडू दितले 2 दीस तुमी वोटिंगाच्या टायमार मागीर कोण पळयता आमकां. आतां वोटिंगाच्या टायमार मायकल्लो पळय येयलो कोरोना जालो ना खंय आसलेलो तो तेन्ना तेन्ना तेजी पोरजां नाहलेली शिवोलची म्हाजी पोरजां हांव तेंचे डेव्हलपमेंट करतलो हें करतलो तें करतलो तेन्ना कित्याक तेणें येवन आमकां पळोवंक ना. तेन्ना आमदार खंय गेलो पालेकार ना आसलेलो मांद्रेकार ना आसलेलो कोण ना आसलेले. आतां ते येतले आमच्या दारार न्हू आमकां नाका. कोरात आमकां जाय तें दियात करून मागीर तुमी या. तें कोत्ता जाल्यार वोटींग जावच्या पयलीं कोरा. वोटींग जाल्या उपरांत आमकां नाका. हे वोटींग जावच्या पयलीं करता न्हू ते आमची कामां करात. तेंच्यांनी वोटींग जावच्या पयलीं ते नागो तेंच्यांनी स्टार्ट केलां कबार करूंक शेवले. आतां वयता ते आमचे हे वाड्यार आमचे बिल्डिंग्योच नासल्यो. ह्याच वर्साक आतां 10 बिल्डिंग्यो जाल्यो 10-12 बिल्डिंग्यो रेडी जाल्यो. आनी स्पेशली हे जून स्टार्ट जाला ते अजूनय कबार जावंकूच ना. दी एंड म्हणलेले नात तेंकां. इनवॉल्व आमची पंचायत. मारना शिवोले हांगासरल्या बायलां कडेन आमी आतां उलयतात. जाणून घेतलेले त्या बायलांक खूब प्रॉब्लेमां आसा. तांकां उदक सारकें मेळना रस्ते काबार जाल्या दोंगर कातरून थंय बिल्डिंगो बांदल्या अशें ते सगळ्या बायलांचें म्हणणें आसा. इतलेच ती बायलां रिक्वेस्ट करूंक सोदतात जे आतां इच्छूक हांगासरले उमेदवार आसात जो हांगासरले स्थानीक आमदार आसात तांकां ते इतलीच तांची अपेक्षा आसा की जो कोण आतां फुडें इलेक्शनाक रावपाक सोदता ताणें हे सगळे तांचे इश्यूज तांकां सॉल्व जाल्ले जाय. ह्या वाड्यार तांणी येवन तांकां मेळून तांचे कडेन उलयल्लें जाय. कारण ही बायलां आज हांगा जी उलयल्यात ती खरें म्हळ्यार त्रासान आसा म्हणूनच उलयल्ली आसा. कारण आमी आतां शिवोले भितर पाविल्ले आसा. शिवोले भितर तांचो एकूच इशू आसा की शिवोले हो गांव रावचो. तांकां बिल्डिंगो बांदून ते शिवोलेचे शार करपाचें ना ही मुखेल इशू आज आमी हांगासरल्या बायलां कडेन उलयल्ली आसा. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडिया.